मांद्रे मतदारसंघाचो आदलो आमदार आनी पोटवेंचणुकेक भाजपान दिल्लो उमेदवार दयानंद सोपटेचो प्रचार मांद्रे मतदारसंघात नेटान चालू आसा. मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचून येवपा खातीर दयानंद सोपटेन दीस रात प्रचाराचेर भर दिला. लोकांक मेळपाचें काम चालूच आसा. दयानंद सोपटेचे स्वताचे कार्यकर्ते तशेंच भाजपाचे कार्यकर्ते सोपटे बरोबर ताका वेंचून हाडपा खातीर वावुरतात. बेरेस्तारा दयानंद सोपटेन मांद्रे मतदारसंघांतल्या मोर्जी पंचायत वाठारांत प्रचार केला. लोकांचो ताका बरो तेंको मेळटा. वेंचून येतकच पेडणे तालुक्यांत सरकारी प्रकल्प उबारपाचें काम चालू आसा. ते पुराय जातकच मांद्रेंतल्या युवकांक थंय रोजगार मेळचो म्हूण वावुरतलो अशें दयानंद सोपटेन सांगलें. आदरणीय श्रीपाद भाऊ नाईक यांच्या माध्यमातून जे फाउंडेशन स्टोन तुम्ही त्याका विटनेस आसात 601 कोटीचे एक आयुष महाविद्यालय त्याचबरोबर 100 बेडेड हॉस्पिटल म्हणजे थंय सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगार तयार जातले. म्हणून म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान ह्या पेडणे तालुक्यांतल्यान हांव दोनूय म्हणटात पेडणे आणि मांद्रे ह्या मांद्रे आणि पेडण्यान जे बेकार भाव भयणां आहात ह्या इतल्या सगळ्या ज्यो गोष्टी येतात मागीर ती मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असो आयुष हॉस्पिटल असो त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक सिटी असो IDCन येणाऱ्यो फॅक्टरी असो त्याचबरोबर गव्हर्मेंटच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांत ज्यो पोस्ट तयार जाल्यात त्यो गव्हर्मेंट नोकरी असो नक्कीच हांव सांगूंक शकता की म्हाज्या बरोबर जी तळमळीन जी म्हाजी भाव भयणां म्हाजे खातीर वावरतात तांकां न्याय हो नक्कीच दयानंद सोपटे दितलो. ऑल ओव्हर प्रचार कसो असो जालो. हे शेवटचो टोपो हा प्रचाराचो. प्रचाराच्या संदर्भात तुम्ही विटनेस आसात दिसान दीस पाठिंबो वाडत आसात. काल पर्यंत जे दयानंद सोपटेच्या अलिप्त असले म्हाका दिसता एक ग्रुप जॉईन जायत आसा. हांवें अजून तुमकां कोट केले ते तेंच्याय माहिती सांगता कॅथलीक भाव भयण्याचो बऱ्यापैकी सपोर्ट आज दयानंद सोपटेक आहा. जे म्हणटात की दयानंद सोपटेक कॅथलीक भाव भयण्याचो अजिबात सपोर्ट ना ह्या क्षणान हांव सांगता कारण कॅथलीक कम्युनिटी ज्या गांवांनी आनी ज्या वाड्यार आसा त्या वाड्या वरसून ते स्वता जेन्ना दयानंद सोपटेच्या प्रचाराक भायर सरतात ते दाखोवन दितात आणि तेचे बळाचेर त्याच विश्वासाचेर आज सांगता कॅथलीक कम्युनिटी जितली ह्या मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायतींनी ओढ आहा ही 60% ओढ हे म्हाजे बरोबर आसा. दयानंद सोपटेन बेरेस्तारा काँग्रेसीन दिल्ल्या उमेदवाराच्या मोर्जी वाठारांत प्रचार केला. मोर्जेकारांनी दयानंद सोपटेक तेंको दिला. तशेंच दयानंद सोपटे बरोबर रावन ताका परतून वेंचून हाडपा खातीर प्रयत्न करपाचें थारायलां. आज BJPन आयला कित्याक लागून तर आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो विकास जावंक जाय म्हणा ना जाल्यार विकास जावचो ना. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो असो विकास सोपटे भाई करतलो ही आमकां गॅरंटी आसा. आणि आज आमच्यान लोक नसले तेच थोडे प्रत्येक गांवांचे प्रत्येक ग्रुपाचे प्रत्येक वाड्या वयले प्रत्येक बुथा वयले हे सगळे आमकां लोक येवन मेळत आसात. आणि आज सोपट्याक इतलो सपोर्ट मेळ्ळो आसा की गेल्या वर्सा 16,000चेर येयल्लो तो अंदू 20,000 क्रॉस जातलो अशी आमकां खात्री आसा. आणि आमचो सोपटे निवडून येयल्या उपरांत मांद्रे मतदारसंघाचो भरभटाट विकास जातलो हे आमी खात्री करून सांगता. आणि आज आमकां सोपटे भाई येत जाल्यार आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो विकास जातलो. कोस्टल एरिया आसा त्या कोस्टल एरियाचो डेव्हलपमेंट जातलो. आज आमी हांगासर सगळे कोस्टल एरियाचे ट्युरिजमाचेर 80% लोक ट्युरिजमाचेर वेव्हार करतात तांकांय फायदो जातलो. आणि सोपटे भाईंचे एकूच स्वभावाक लागून त्याच्या फाटल्यान लोक आसता. 23 एप्रिल ह्या दिसा जातल्या ह्या निवडणुकेक आमचे श्री दयानंद सोपटे हे उमेदवार आसा BJPचे. आणि आमच्या मोर्जी मतदारसंघान तांकां बऱ्यापैकी पाठिंबो आसा. ते तुमकां आयच्या ह्या प्रचारा वेळार त्यांच्या बरोबर आसलेल्या लोकांच्या उपस्थितीनच दिसून येतले. सगळ्यांचो तांकां पाठिंबो आसा आणि नक्कीच ते ह्या इलेक्शनाक जिखतले आणि तांकां भरघोस मतां मेळटली. फाटल्या इलेक्शना पेक्षा ह्या इलेक्शनाक तांकां भरघोस मतां मेळटली अशें सगळ्यांचो विश्वासय आसा. ते 1.5 वर्सां त्या पक्षान रावले. 1.5 वर्सां रावन तेणी वाट बघली की सत्ता जातली आणि आपल्या मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करतलो. जे बेरोजगार भुरगे आसात बेरोजगार तांकां रोजगार दितलो अशी तेणी 1.5 वर्सां अपेक्षा धरून वाट बघली. आता कितली वाट बघतलो
त्यांनी जो कितें निर्णय घेतला तो निर्णय योग्य आसा आणि ताका ह्या निवडणुकीक आमी भरघोस मतान निवडून दितलो हो आमचो ठाम निश्चय.